गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल सगळी कशी होपसो सगळी बरी म्हणून आयज तुमकां हाडला तेल्ल्यांचे पिकल स्वीट अँड सार आणि हे पिकल मागलोले मारिया परेरा तेणे मागलोले सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता लियाले वॉश केले आनी दवरले आतां कातूत तोले सुकोवप घालता तेन्नाचे बिस्कूट करूंक दाखयता तुमकां सुकयल्या आनी 2 वतां लायल्या आनी मिरसांगो बेस घातला मागीर मिरयां घातला अर्द स्पून 4 कुडके तिखीचे घातला लसूण आल्याचे आले 4 कुडके कालाफ्रां आंबट मीठ आनी हे हळदीचो जिरे आनी गोडा असो मागीर तितून शिजयता आसतना घालपाक आतां वणटा आनी पळय ही नागर कायल तापली आतां तेल घालता मसालो तेल तापयला आनी मसालो घाल आतां गोड घाला माडांचे इल्ली साकर घालता 1 टीस्पून घालना आतां मातशें घाला सगळें मातशें शिजोवन दी मसाला मातशें शिजयता मागीर धांपून दवरता मागीर तें पिकता तेल्ल्यांचे पिकल केला आतां तें दवरपाक जाय तशें 2 दीस 3 दीस पर्यंत मागीर ते पिकल्या उपरांत आनी बरें लागता ओके गायज आयज तुमकां तेल्ल्या पिकल दाखयलें न्हू सो ते तेल्ल्या पिकल आमी कशें करता तें दाखयलें तुमकां ओके सो तुमी दुसरे भाशेन बी करताय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा आनी शेफ तुवें सांगलें तेल्ल्याचें पिकल आज जाल्यार लिंबाचे तेल्ल्याचें दाखय सो शेफानूय सांगला दुसरें दाखय म्हणून सो तेल्ल्याचें पिकल हाडला आनी तुमकां कशें दिसलें तें म्हाका कमेंटान सांगा बरें दिसलें जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज